पंचायतीचो वार्ड नंबर 8 जांबावलीम वार्ड ह्या वार्डाचेर एक कॅन्डिडेट 2 मतांनी जिखला आनी देर वर 3 डाउटफूल वोट्स म्हणजे बॅलट पेपर आयलो तो बॅलट पेपर करून टर्न करून कोणी फाटल्यान वोट मारला अँड दी रिटर्निंग ऑफिसर सेज दोज आर वॅलीड वोट्स. फाटल्यानसान तो असो वयर आरशे हातून धरून पळयता वताक धरून पळयता ते कोणाचेर पडला. दोज आर सपोज टू बी अ रिजेक्टेड वोट्स. आफ्टर सो मेनी रिकाउंट्स अँड अपील प्रोटेस्ट मामलेदार म्हणटा आय एम आर ओ, इट इज माय डिसिजन टू गिव बेनिफीट ऑफ डाउट टू एनी ऑफ दी कॅन्डिडेट. एक कॅन्डिडेट 2 मतांनी जिखता आनी 3 मतां ही फाटल्यान मारलेली आसा. इट इज व्हेरी म्हणजे हें बरोबर न्ही. हांव कलेक्टरा कडेन उलयलां. कलेक्टर म्हणटा की आर ओज डिसिजन इज फायनल. सो आतां अपिलींग ऑथॉरिटी आमकां आतां इलेक्शन कमिशनरा कडेन वचचें पडटलें. So despite telling Mamledar that you shouldn't announce the result and take advice from your superiors whether these votes are to be counted in favor of any of the candidate, because as far as I know जेन्ना आमकां वोट भायर मारपा जाय मोस्ट ऑफ दी केसीस जे नोटा नाशिल्ले तेन्ना फाटल्यान मारताले आनी इनवॅलीड करून उडयताले. आज फाटल्यान मारलेले त्या वोटाचे ग्राह्य धरून फाटल्यानसान सुपरइम्पोज जाल्ली इमेज खंयचे हाजेर आसा म्हणजे त्या पर्टिक्युलर कॅन्डिडेटाची हें दिल्लें आसा. दिस इज नॉट फेअर. डिसिजन बायस आसा कोण आसा हें डिसिजन बायस आसा कारण इट इज अ नोन फॅक्ट. आय हॅव कॉन्टेस्टेड सो मेनी इलेक्शन्स. आय हॅव बीन इलेक्शन एजंट फॉर लास्ट 30 years फॉर MP इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन. सदांच ही वोट्स जी असतात जी फाटल्यान मारलेले आसा शिक्को, तो शिक्को जर फाटल्यान मारलो आसा तो इनवॅलीड आसता. पूण हांगचे केसीन हांवें मामलेदार RO हांगा विचारलें. तो म्हणटा की फाटल्यान मारल्यार पसून चलता. कळ्ळें न्ही. म्हाका हो नवो कायदो इलेक्शन कमिशनरान काडला काय तो खबर ना. अँड ही हॅज डिक्लेअर्ड कॅन्डिडेट अ विनर where the difference of votes was only 2 and there were 3 such votes which were very doubtful are again counted in favor of the opponent. सर आता तुम्ही आरो कडेन उलयले, संपर्क साधलो, पूण इलेक्शनाचो कोड लागेल कारणान आरोन तुमकां भितर येनाका म्हणलें. सो तुमी हांचेर मुखाल्ली स्टेप कितें घेतली? ना म्हाका भितर वचपाक मेळना. हांव जाणा की म्हजे कडेन आय एम नॉट अ ऑथरायज पर्सन टू गो इनसायड. सो आय कॉल्ड बिकॉज देर वॉज नो अदर ऑप्शन टू गो. I wanted to just discuss with the RO. So RO said he cannot come out and meet me. So he called me. असा ते वोट सील करचे. हांवें आतां कलेक्टराकय सांगलां कारण आतां हो RO जर आपल्याचेर येता म्हणटा तेन्ना फुडल्यान जर स्टॅम्प घेवन मारलो जर जाय जाल्यार प्रश्न मिटलो, तो सुटलो. कॅन्डिडेट पडलो 2 मतांनी पडटा न्ही. सो 3 वोट्स अशे आसा डाउटफूल जी ताका जाय तें करपाक मेळटा. तुमकां दिसता मुद्दाम केलचे आरोन? म्हाका दिसता की मुद्दाम केला म्हणून. कळ्ळें न्ही. आय विल गो फॉर अपील. हो कॅन्डिडेट जावन आसा आमचो. तो ओपोजिशन कॅन्डिडेट आहा तो आरोलो कोण सोयरो खबर ना म्हाका. ते आय डोंट चार्ज अपॉन दॅट. कळ्ळें न्ही. कोणी विन जालो लॉस जालो आमकां कांय खबर ना. कळ्ळें न्ही. आय हॅव कम हियर नॉट इन फेवर ऑफ कॅन्डिडेट बट द सिस्टम ऑर द प्रोसिजर विच इज एडॉप्टेड बाय RO इज नॉट अ फेअर वन. So it's because of that I am appearing. I am not appearing on behalf of the candidate. When I realized that such things are going on, which is a wrong practice and a procedure followed by RO, I just wanted to correct him for the further year. When I asked him, says that he clearly said, even if he votes from the back side, म्हणजे तो पेपर टर्न करून फाटल्यानसून मारले जर जाय ते वोट ग्राय जाता. आमी वता धरून पळयलें जाल्यार ते ग्राय जाता. सर्टिफिकेट इश्यू केले म्हणटकीर तो त्या ना ही सर्टिफिकेट इश्यू करचे पयलीं 100 फावटी आमच्या जे हांणी सांगलें ताका अपील केल्लें आसा, प्रोटेस्ट केल्लो आसा ताका कितली फावटी सांगलें की रिजल्ट डिक्लेअर करनाका. एक बॅलटाचे बाकी सगळ्याक सारके केल्ले आसा. बाकी कडेन फाटल्यान आशिल्ली तांचे कॅन्डिडेटाची घेतली ना. फॉर अ स्पेसिफीक कॅन्डिडेट ही हॅज डन. जे बोटाचे इंक लागलें तेंय वोट मार्क करून घेतले. तुमकां शिक्को दिल्लो आसा ते शिक्को न्ही. सेकंडली ज्या जाग्यार एक लायनीचेर पडलेले आसा, ज्या लायनीचेर जेन्ना टच जाता तें इनवॅलीड जाता. दॅट इज अगेन इन अ फेवर. सो अशे 3 वोट्स तांणी केल्ले आसात. फाटल्यान मारलेले ते वोट्स पसून तुमी ग्राह्य धरतात आनी त्या कॅन्डिडेटाक विनर म्हणून करतात. जेन्ना म्हाका दिसता कितले फावटी कावंट केले तूं कावंटींग मागले तुमी? कावंटींग मागले म्हणून रिजल्ट चेंज जावचे ना. ते कावंटींग रिजेक्टेडा भितर उडयनासतना कावंटींग कितले फावटी मारल्यार कावंट एकच येतलो. सो प्रोटेस्ट होच आशिल्लो की ते वोट आसा ते कन्सिडर करचे न्ही म्हणून. ती जे 3 वोट्स आसा ती भायर काडची.